एकच मना एकच कळसा तुझे मुखार आमी येता एकच मना एकच कळसा तुझे मुखार आमी येता तुका एकच मना एकच कळसा तुझे मुखार आमी येता एकच मना एकच कळसा तुझे मुखार आमी सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव आमचे तुमकां कृपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एडलिन डिसुजा आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून आर्कांज बॉर्जीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता नाकेली कार्मेलिना टोनी फॅलिक्स मिस्किता देवसो पिकेन क्रिस्पिन डिसुजा दाबोली सांतियागो आब्रांचीस ग्रीन व्हॅली झेल्डा डायस आल्तो दाबोली फिलोमेना कॉस्टा बिहायंड एनेस्ली मारियानो ड्रेगो रेजिना मुंदी एथलवर्ड मेंडिस आल्तो चिकाली डेझी गुदिनो देवान ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या गांवां पासत आनी आमच्या राज्या पासत देशा पासत मागुया सगळींची कोण कश्टवतात भोव करून बरी नात भलायकी बिगडलेली आसा सर्जरी करतात तांकां सगल्यांक देवान पिकोवणीचो हात लावंक मागुया आनी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं तिच्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक जिवीत जिवंक आपयल्यान आनी आमच्या जिविताची तोरा द लायफस्टायल जी आमी जियेता ती खेरीत भाशेन जेजू उलो मारता भाग्यां जियेता तसली जावं जायते पावटी आमच्या जिविताची तोरा देवाक मानना तसली जाल्या आमची लायफस्टायल्स ह्या संवसाराच्या प्रमाणे बदललेल्यो आसात आनी त्यो देवाचेर आड वेता तसल्यो जायत्यो जाल्ल्यो आसात असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूतकोर सोम्या काकूटकर क्रिस्ता काकूतकोर क्रिस्ता काकूटकर सोम्या काकूतकोर सोम्या काकूटकर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप
भावा भयणीनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खुशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी जियोचें. रडटात तांणी रडो नासलेले परी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले परी. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलेले परी जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतर. देवाची ऋणकार. आमचो जबाब: आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. पोतून म्हणया: आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो, ताची सेवा भोक्ती कर. जबाब: आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी श्रिंगारलोली येता राजाची धूव. चलयो कापडां तिची भांगारान बसयल्ल्या मोतयाचे झरीची. राजा सरशीं तिका व्हरतात. तिच्या सांगाता कुंवरनीचो ओर. जबाब: आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोसाच्या उलासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरनी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन करतलोय. जबाब: आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. उद्गार. Sorve spora, sorve spora, sorve spora soy soy. Sorve spora, sorve spora, sorve spora soy soy. सोमी म्हणटा, खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Sorve spora, sorve spora, sorve spora sui sui. Sorve spora, sorve spora, sorve spora sui sui. Sorve spor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांचेर दोळे लावून जेजून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव धादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेतलीं भायर आयतीत, तुमकां अपमानतीत
आनी वायट म्हूण तुमच्या नांवांचेर बोगलाटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्या तुमकां हाय हाय, तर तुमी रडटल्यात आनी रुधन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. भाग्यां भाव भयणीनो, भाग्यां आमकां क्रिस्ती जिविताची लायफस्टायल कशी जावपाक जाय तें सांगता. आयज आमी भाग्यां वाचल्यांत शुभ वर्तमानांत ती लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतली, लुकासान बरयल्ली. भाग्यून मातेवूय आमकां 8 भाग्यां दिता. लुकास आमकां 4 पॉझिटीव आनी 4 नॅगेटीव दिता. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत वो जिविताची तरा, लायफस्टायल कशी जावची. ह्या दिसांनी रस्त्यांचेर एक नवो बोर्ड येवपाक लागलेलो आसा. तुमी पळयला जाल्यार खबर ना. एश कोन गेल्यार तेश कोन गेल्यार तयार आसाय तुमी. वाचला? कितें काय मिनींग जायते जाणांक घडये म्हणपाक लागतली. एश कोन गेल्यार तेश कोन गेल्यार तयार आसाय तुमी. घडये आयचें शुभ वर्तमान कोणें गायला तेका खबर आसली आसतली. आनी आमची जिविताची तोरा एश कोन गेल्यार तेश कोन गेल्यार, कोण म्हणटा एश कोन गेल्यार तेश कोन गेल्यार, वयता तितले कडेन रस्त्यार हड्डे पडलेले आहा, तयार आहा तूं गाडी घेवन न्हू. आनी कोण म्हणटा एश कोन गेल्यार तेश कोन गेल्यार, घडये गायलां आसतलें रोमी लिपीक लागून जी आतां बोवाळ चल्लेली आसा. गोंयकार उठलेलो आसा आनी मागता आपले होक रोमी लिपी पासत, कोंकणी पासत, त्या पासत घडये गायलां आसतलें एश कोन गेल्यार तेश कोन गेल्यार. वो आनी कोण म्हणटा ह्या दिसांनी जे आमची जमनीचो सेल चल्लेलो आसा, गोंय इकूंक काडलेलें आसा आमच्या, जे कोणाच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान दुडू आसात, गोंय विकूंक काडलेलें आसा. एक वाटेन भुतानी म्हणलेलो प्रोजेक्ट आमच्या शेजऱ्याक आयला, आमच्याय गांवांत पावला खंय तो. त्या वाटेन जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा, स्टेटीचो चीफ सेक्रेटरी, ताणें आपणाक जमीन घेतल्या. आनी हे भाशेन जमनीचो सेल करपाक जे कायदे बदललेले आसात 17(2)39A हांचे विशीं हें चलता आसतना तयार आसा तूं गोंयकारा. तुजें जिवीत वा तुजी लायफस्टायल आसा ती, तुजें दायज सांबाळपाक उपकारता, तयार आसा तुमी? हो प्रश्न अशें थोडे जाण म्हणटात. भाव भयणीनो, आमकां आयज भाग्योन पावलूय कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता आंकवारी विशीं, जिविताची लायफस्टायल कशी जावची. तो म्हणटा आपूण चड सांगूंक सोदिना, पूण स्टेटस, लग्न जावचो काय सिंगल रावचो, दोनूय करीत जाल्यार पातोक ना. लग्न जाल्यार पातोक ना, सिंगल रावल्यार पातोक ना. पूण लग्न जायत जाल्यार त्या लग्न जिविताच्यो, ते लायफस्टायलीचे जबाबदारी आसात. आनी आंकवार रावत जाल्यार, सिंगल रावत जाल्यार त्याय जिविताक आपआपल्यो जबाबदारी आसात. म्हणटच हें जिवीत विचून काडटा तेन्ना जी जिविताची जबाबदारी वो जिविताक घास पडटली तातूंतली हांव तुमकां निवारूंक सोदतां, अशें म्हणून भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगलें. भाव भयणीनो, आमी आतां आमचे लागीं जीं नात तीं रडटात. वेगवेगळे तरेन आयज आमकां लोक रडटा तो दिश्टी पडटा. कोणा लागीं दुडू ना, कोणा लागीं घर ना, कोणा लागीं जमीन ना, कोणा लागीं शिकप ना, कोणा लागीं डिग्री ना, कोणा लागीं जॉब ना. ह्यो सगल्यो वस्तू चलता आसतना आमी जायते पावटी वयर सकयल जाता, रडटा.
आमकां दूख भोगता आमी मागता देवा लागीं आनी जेजू म्हणटा सुभागी तुमी जी कोण गरीब आसात ती तुमी सुभागी स्वर्गीचें राज तुमचें जी कोण आतां भुकेल्यांत ती सुभागी जांचे लागीं आतां कांयच ना अशें दिसता तुमी सुभागी कित्याक तुमकां देव दितलो आनी तुमी जी कोण आतां रडटात दुखान पडलेलीं आसात कश्टवतात आपल्या घरा लागीं कोण एकसुरपणान आसात कोण दुयेंसान आसात कश्टवतात रडटात तुमी सुभागी कित्याक तुमी हांसतल्यात आनी देव तुमकां हांसयतलो विस्वास आसा काय आमकां हें सगळें आमच्या जिवितान चलता तेन्ना म्हणल्यार एश कोन्न गेल्यार तेश कोन्न गेल्यार तयार आसात तुमी सदांच खुशाल रावपाक हे भाशेन सगल्यो वस्तू चलता तेन्नाय हाचो अर्थ हो न्हू की तुमकां कांयच पडलेलें आसपाक ना हें न्हू म्हाका कित्याक पडलां असलो एटिट्यूड न्हू देवान जरी तर तुका दिलां आनी तूं जरी तर मिसळ जायना तूं तुज्या जिविताची ही लायफस्टायल आसा ती बरे भाशेन सांबाळना जाल्यार दुसऱ्या भागान लुकासाच्या शुभ वर्तमानान जेजू हाय हाय म्हणटा तुमी जी गिरेस्त आसा दिल्लें आसा तुमकां सगळें तरी आसतना पोट भरना आजून पासून आशा आसा दुसऱ्यांचें चोरून खावपाची नागोवपाची आडगां करपाची कायदे बदलपाची ते कायदे आपणाचे पासत वापरपाची आजून आशा आसा हाय हाय आशा काबार जायना जाल्यार आतां जी कोण धादोशी जाल्यांत सगळें दिल्लें आसा आमकां देवान पुरो म्हाका इतलेंच सुसेगाद आसा आनी कोणाचें पडलेलें ना धादोस हांव धादोस दुसऱ्याचें कितेंय जावं दुसऱ्यांचें पाड पडो असलें म्हणटात तांकांय जेजू म्हणटा हाय हाय असली लायफस्टायल करीत जाल्यार देवा मुखार ती उपकारो ना आतां जी कोण हांसतात हांसपाचे आनी रडपाचे दीस सगल्यांचे येतात कोणाचेच असलेच दिसना सगलो वगत हांसत रावतलीं वो सगलो वगत रडत रावतलीं असलें कोणाक ना हांसपाचेय दीस येतात रडपाचेय दीस येतात पूण आतां फकत हांसतात आनी हांसतात तेन्ना जी कोण रडटा तांची काळजीच ना तांचें पडलेलेंच ना जाल्यार हाय हाय भाव भयणीनो अशें घडटा आसतना जेजून हेंय सांगलां हें सुभागीपणाचें जिवीत जियेता आसतना वो सुभागीपणाचें जिवीत म्हणल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला आमी बावतिजम घेतला आनी हो भावार्थ मानून घेवन आमी जियेता जाल्यार आमी सुभागी पूण ह्या सुभागीपणानूय आडकोडी आसा त्रास आसा दुमाळो आसा ह्या दिसांनी आमचो गव्हर्नर आसा तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो आमी आयकता सेन्सस घोडे भायर सरूंक ना पूण क्रिस्तांवां विशीं मुस्लिमां विशीं जी संख्या वाडटा आनी संख्या देंवता ताचे विशीं तो उलयला एक कन्सर्न दाखयला भाव भयणीनो ह्यो असल्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो उलोवपी जायते येतले सांगपी जायते येतले चाळून घालपाचेय जायते येतले आनी दुखी करपाचेय जायते येतले ह्या सगल्यांत एश कोन्न गेल्यार तेश कोन्न गेल्यार तयार आसात तुमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक तयार आसात तुमी ज्यो चॅलेंजीस आसात आमचे मुखार जीं आव्हानां आसात जेजूचे पाटलावदारां म्हणून ती जिवंक तयार आसात तुमी जरी तर तयार आसा जाल्यार देवाक आर्गां दिवया आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवया आनीक जेजूचें शुभ वर्तमान परगटपी जावन आमी गोवाय जावया आनी जरी तर आमी आजून पासून सुभागीपणान येवंक ना आजून पासून आमकां जरी तर हाय हाय म्हणपाचें आसा जिवीत बदलया आनीक दुसरो उपाय भाव भयणीनो ना आमी जिवीत नवसरूंक जिवीत बदलूंक आनी तें जेजू सांगता ते वाटेन हाडूंक एशी आनी तेशी न्हू एश कोन्न तेश कोन्न न्हू पूण जेजू सांगता ते भाशेन त्या वाटेचेर आमी चलूंक हे आयचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया दानातळच्या वेळार गीत गावया गिताचो C8 पेज नंबर 31 C8 तुझ्या उदारपणान तूं आमकां तुमी दिला आमच्या जिवावर
तुझ्या म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पोवी शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोठुया. तुझ्या कुसारे जीवत पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. क्रिस्ती जिवीत जेजूंचें आमकां दिलां तें सुभागी जिवीत. तें जरी तर आमी मानून घेना बरे भाशेन जाल्यार आमकां तें हाय हाय जातलें. ह्या पासत सगळीं देवान दिलां तें मानून घेवंक आनी देवाच्या वाटांनी चलूंक कृपा मागुया. जेजूंची कडलें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशें येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमचे काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमचे काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेव करताना गीत गावया. गिताचो D15 पेज नंबर 55. D15. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन.
bokon magnashi bi amor Jesu anik boli mitau Jesu purna karsa ela boli ela wiki adolor kakalo rigololo kurizalo adololo rukakalo rigololo kurizalo tuche boko magna chimri amor Jesu anik boli tuche boko magna chimri amor Jesu anik boli. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें उमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडीनो सायबिणीची भेट आमच्या गोराब्यांनी सुरू जाल्या आनीक एक पावटी हांव उगडास करता सगल्यांक तुमकां, आमी सगळीं एकामेकागेर या. तुमच्या वाड्यान जेन्ना सायबिणीची भेट येता सगळीं एकामेकागेर वचात, मागात एकामेका पासत. आमकां मागण्यांची भोव गरज आसा. सद्याक जे भाशेन आमचो माहोल चल्लेलो आसा आमचे भोंवतणी, मागण्या विरीत हें कितेंच सुटावें जावचें ना. देखून बाराबर आमी समुदायाचें मागणें करप, सायबीण मांयच्या मजतीन देवा लागीं मागप भोव गरजेचें. देखून सगळीं आमी ह्या मागण्यांत वांटो घेवया, एकामेकागेर या. एक वस्त जी गेल्ल्या वर्साक आमच्या दोळ्या मुखार हाडलेली थोड्या जाणांनी, एकल्यान कोणें एक फोटो धाडलेलो बरो असो, तुमकां कसो दिसतलो तो पळय. एक तरणाटो आपल्या हातान बियराची कॅन घेवन दुसऱ्या हातीन सायबिणीचो उमो घेता. बरें दिसतलें चोवपाक. दाव्या हातीन बियराचें कॅन आनी उजव्या हातीन सायबिणीचो उमो घेता. सायबिणीची भेट येता तेन्ना बरें दिसता. व्हडवीक आमची काय लॉज, सुबागी काय हाय हाय, कितेंय तरी सांगाय. सुबागी काय हाय हाय. ओके. देखून मुद्दम सांगता आयज पोतून आतां आमची सायबिणीची भेट कालच्यान सुरू जाल्ली आसा चोत्रायदोरची. तुमच्या गोराब्यान ही चोत्राय सगळ्या गोराब्यांच्या वांगड्या. सायबीण येता तेन्ना जेवण करप, सोयऱ्यांक आपोवप, शेजाऱ्यांक आपोवप, इश्टांक आपोवप, एकदम बरें. आपयात, जेयात, खायात बरे भाशेन. पूण सायबीण आयल्या त्या दिसाक तरी एक दीस आमी आमची स्टायल, लायफ स्टायल आसा ती मातशें सायडीक दवरया. सायबीण मागीर तें लायक जावचें ना. आमी सायबिणीची भेट आहा, सायबिणीची इमाज आहा आनी थिंगाच बसून जेवता खाता आनी वयल्यान बियर पियेता, विस्की पियेता, बाटल्यो घेवन बसता पार्टी करपाक. सोबना आमकां. जरी तर कोणेंय कोत्ता हे भाशेन आनी करपाचो प्लॅन बीन आहा ह्या वर्साकूय बीन, जाल्यार तो बंद करचो. ह्या वर्साक करची न्हू आमी ते भाशेन. त्याहून दुसरे भाशेन करुया. बाराबर मेळया, बाराबर जेवया, खावया, एकामेकाच्या मोगान वाडया आनी सायबिणीच्या दिसाकूच न्हू दुसऱ्या दिसांनी एकामेकाची खबर घेवया. तर सायबिणीची भेट आमकां सगल्यांक सुबागीपणाची भेट जावची.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीची माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन हो विस्वास तुजे थाय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोठा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयेवन येता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थाय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून हेमखंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मिनाका हांवें जाणूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारिये, आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या. माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्याची. विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत. फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगल्या पिडेस्तांचो उगडास करुया. भोव करून जाणी आपणा पासत आमकां मागूंक लायिल्ले आसा तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा आनी सोर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजेर उडोवन तुजेशी पाव. सोमिया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. जो बापा आनी
पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. मिसाच्या शेवटाक गीत गावया. गिताचो T48 पेज नंबर 224. T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरादेरी आयगे खातीर ही विणवणी सोर वायटांतली सोर वेगळांतली संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेर